सुरवातेक गीत घेवया A4 पेज नंबर 2 A4 आपुल्या मोडाका भुरग्याक तुझ्या हे पवित्र मिसाचे भेटे कोरया होय रोबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोती दारगा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो कृपादियो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता राजिया डिसोजा आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तें भेटयता देवाक दिन वाचून मिनिनो आनी मार्सलिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसा देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आतिश वाज, जूड पेरेरा, इग्नेस पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. भाव भयणीनो, आयज कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया. कालच्या दिसाक आमी पळयलां चिंबेलची आमची भाव भयणांची झुजताली आपलो गांव सांबाळूंक आनी आपले लेक सांबाळूंक. तांकां जैत फावो जाल्लें आसा. शेकी चीफ मिनिस्टरान आनी सरकारान बरोवन दिल्लें आसा जें ती मागतालीं स्क्रॅप कर म्हण, युनिटी मॉल फाटीं घे म्हण. आनी तांचें जैत देवान तांकां फावो केलें. देखून देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. ताचेच बरोबर आनीक जायतीं असलीं आंदोलनां चलतात आपलो गांव सांबाळपाचीं आख्ख्या गोंयभर. तांकांय बीन हें जैत मेळूंक मागुया. बो करून आमच्या वेलसांवच्या भाव भयणां पासत मागुया. डबल ट्रॅकिंग जें बेकायदेशीर चल्लेलें आसा, RVNL बेकायदेशीर हें काम करता आनी आमचो सरकार तोंड बंद करून ओग्गी आसा, कांयच म्हणना. तर देवान तांचीं तोंडां उगडूंक, नीत जावंक खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. आनीक ह्या वेलसांवच्या लोकांक देवान फावो तितली कुरपा ह्या चिंबेलच्या लोकां भाशेन एकवटान रावन झगडूंक. तशेंच दुसरेय कडेन जंय जंय हीं आंदोलनां चलतात आपलो गांव सांबाळपाचो, चिंबेलची आमची भाव भयणां तांकां एक देख जावंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज दोनी वाचपां पयलें वाचप राजांचें आनी दुसरें वाचप मार्कुसाचें शुभ वर्तमान. आमचे लागीं जें आमी भक्ती कोत्ता देवाची तें काळजान तान येवंक जाय, आमचे जिणेंत तान येवंक जाय. न्हय फकत नॉट लिप सर्वीस ओंटांचेरूच न्हू म्हणूंक जाय म्हणूंक न्हू, पूण काळजान तान आमचो धर्म आमी पाडूंक जाय. हें आमकां दोनी वाचपाच्या दिसाक शिकयता. तें देणें आमकां मिसांत मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाशेळ्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगीन सदां जांकवा मरीक सगल्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. Amen. सुमिया काकूत कोर. Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकूत कोर. Krista kaklutkor, सुमिया काकूत कोर. Somia kaklutkor, प्रार्थना. सर्वेस्परा आमचे देवा, भाग्योंत इस्कॉलास्तिका ज्या आंकवारी चौगडास आयज आमी समरमता, तिची देख घेवन विस्वासी मागण्यांन तुजे लागीं निरतोर एकवटान रावंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमचे भाव भयणीची सेवा करूंक ते पवित्र आत्म्याची घोटाय आमकां दी. आनी एक दीस सासणाच्या सुखांत आमी तुका एकवटो सकोज मोगान आमकां बाळगून दवर. आमचे सुमेयाचे पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणां. Amen. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल सगळे पुरजे मुखार सालामा वेदी सोरी उबो रावलो आनी स्वर्गा आत उबारून ताणें म्हटलें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुजे असलो देव वयर स्वर्गार आनी सकला संवसारांत आनीक ना. तुज्या कोरांत तूं तीर आनी काळजांत तान तुज्या पावलांनी चलतल्यांक तुज्या सेवकांक. तूं सगळेंच बरेपण, पूण देव मनशां सांगाती ह्या संवसारांत रावता तें कोरें जायत. पळय, स्वर्गार आनी सगळ्या वोन उंचल्या स्वर्गार तूं आटापचो न्हय. तर हांवें बांदलोलें घर तूं कसो आटापतलोय? आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचे प्रार्थन आनी विनोती आयकून घे. आनी तुजो सेवक आयज करता तें प्रार्थनान आनी ताज्या उल्याक कान दी. दीस रात तुजे नदर आसूं आनी ह्या घराचेर आनी ह्या जाग्याचेर. कित्याक हाचे विशीं तुवें म्हटलां, म्हज्या नांवान थंय आसलेल्यांक आनीक ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थन करतलो तें आयकून घे. हे सुवातेर तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी परजा प्रार्थन करतली तें आयक. तूं रावताय त्या स्वर्गांतान आयक आनी आयकून ताका बोगोश. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा, तुज्या मंदिराचो हांव कितलो मोग करतां. परतून म्हणया, सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत लेगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब. सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. तुजे वेदीचेर दरबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. आनी गिरेब्यांक पर्यान मेलता बिराड आनी पिलांक आनी पाकोट्यांक पिलांक काडूंक आयतो आसा गुंटेर. जबाब. सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. आनी तुज्या घरांत रावतले ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसा. आमचे नदर घाल आमचे देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलेल्यांक बरेपणांक सांबाळ. जबाब. सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या मागण्यांच्या घरांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार
अदीक व्हडलें बाग पापयांचे तुमुयांनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घरान उमऱ्यार पावण दवरूंक हांव अदीक बागी. जबाब: सर्वेस्पराच्या दरबाराच्या देवा, हांव कितलो मोग करतां. उद्गार: म्हजें काळीज तुजे कुशीचे चाकराक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमूत म्हाका शिंकय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. फारिजीव आनी थोडे दुर्शास्त्री जेरुजलेमांत येवन जेजू सरशें एकटवले आनी ताचे शिसांतले थोडे मेळे हात्यांनी मुणगे हात धुनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजीवान सगळ्यो जुद्यो पुर्विल्यांच्यो चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्ल्या शिवाय जेवनात आनी तिणट्या हातान येतूच नाले धुल्ल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हे चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पत्रां, कोडशे, कांशाचीं आयदनां धुवप हांचे विशीं. म्हणटूच फारिजियांनी आनी दुर्शास्त्रांनी ताजे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरल्यो चाली प्रमाणे जे शीस कित्याक चलनात आनी मेळे हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपाडून ताका सांगलें, इजायासान तुमकां दोंगयां विशीं आदीं सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण ताचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदेशास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा कोत्ता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तुमकां म्हणलां, तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून दवरयतात. तर मोइजेसान सांगलां, तुजे बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक आनी आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापाक वा आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हज्या कडलें कितेंय तुका उपकारता तें केन्नाच म्हणजे देवाक भेटयिल्लें जालें. आपले बापायक आनी आवयक तांचें कांयच करूंक जायना. हे वरवीं तुमचे मदें पाडून आयिल्ले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फोड कोत्तात आनी असल्यो जायत्यो वस्तू तुमी कोत्तात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयज पयलें वाचप राजाचें सालोमोन पातशाय देव तेंपलांत बांदतोच थंयसर आर्क पेटाळ्ळी, थंयसर दवरली. आयज मागणें कोत्ता आनी मागणें कोत्ता सर्ग आनी तुका पावना. हांवें बांदलां तें देव मंदीर कशें पावतलें. देव मंदिरांत रावना भिणान बांद.
देव मंदिर जावन आसा देवाच्या आजीरपणाचो जागो. आजीरपणाचो जागो हे मनान आमी येता. देव हिंगासर रावना पण आजीरपणाचो जागो. आनीक ह्या आजीरपणान आमी हांगासर येता आनी आमी आमचें काळीज देवाक उगडटा. सोलोमान उगडले ते भाशेन आमचें काळीज देवाक उगडटा. आनी आमी कितें कोत्ता तें काळजान तान कोत्ता. बिस्त्या न्हय, ओंटाच्याच न्हय, काळजान तान कोत्ता. हो आमचो धर्म बिडांत बांद. शुभ वर्तमान आमी जाणाव फारिजी आनी दुशास्त्री जेजूशी आयले आनी सांगूंक लागले तुजे सीस हात धुयनासतना जेवतात खातात आनी तिंट्यारशे येवन उदक न्हांवनात अशें आमचे पुर्वजांनी आमकां बरोवन दवरलां. हे कायदे कोणें केल्यात? देवाचे कायदे, पुर्वजांचे, मनशांचे कायदे. तुम्ही मनशां देवान दिल्ले कायदे सोडून मनशांचे कायदे पाळटात आनी तुमच्या आदीं फुडेंच इजायासान प्रवाद्यान बरोवन दवरलां. ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशें शिकोवन ही म्हजी पोलकी पुजा कोत्ता. म्हणून जायते आमी कोत्ता बिण्यान बांदू, जायते वस्तू आमी कोत्ता पूण तें ध्यान दिल्ले कायदे न्हय, मनशांनी केल्ले कायदे. आनी मनशांनी केल्ले कायदे थंय काळीज ना, थंय काळजाची भक्ती ना, थंय फकत ओंटाचें म्हणल्या भाशेन भक्ती. ओंटांनी आमी मनीस ओंटांनी कितल्यो कितल्यो वस्तू कोत्ता आनी जायती ओंटांनी चालाक आसता बिणांत बांद, जायती चालाक आसता. पूण काळजान तान आमी कोत्ता तें जावन आसा खरो धर्म. आनी जेजू सांगता तुमची चाल सांबाळच्या खातीर तुमी देवाच्या आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. मोइजेसान सांगलां जे बापायक आवयक मान दी आनी बापाक आवय मान शिरापता तो मरून वचूं. पयलेच कायदो सांगता देवान आमकां सांगलां आवय बापायक मान दी. हें तुमी करिनात, हें तुमी करिना, आवय बापायक मान दिनात. दुसऱ्यो व्हडल्यो सगल्यो वस्तू नाका जाल्यो तुमी कोत्तात आनी मनशांनी केल्ले कायदे हे तुमी कोत्तात. म्हजें कडचें कितेंय तुमकां उपकारता तें कोरबान म्हणजे देवाक भेटयल्लीं जालें. आपल्या बापायक आवय पासत ताचें कांयच करूंक जायना. एवढी तुमचे मदें पाळून आयिल्ले तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमचें निर्फळ कोत्तात आनी असल्यो जायत्यो वस्तू तुमी कोत्तात. म्हणून खरो धर्म जेजू कितें तें सांगता आमकां. खरो धर्म जावन आसा विणान बांदू ध्यान दिल्ले कायदे आमी पाळपाक. मनशांचे कायदे न्हू, जायते मनीस कायदे कोत्तात आनी मनशांचे कायदे आमकां देवाचे पयस कोत्ता. पूण जो आमचो धर्म आमकां लागीं हाडटा, ध्यान आमकां कितें सांगलां दिसपटो आपणाच्या देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां कळयता अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय तें आमी पाळटा आनी काळजान तान हें आमी कोत्ता तेन्ना खरो धर्म आमी पाळटा. बेटोनें गीत घेवया. C19 पेज नंबर 36. C19. Suka fola costa carte yesam gele chine wate ata baba beton duka mundiani soria wanda Ece ami somor pitau te tumanon ge mata Margolecia masa rota mislun tunge doya pona E
समर्पिता ते तू मानून घे मागता मळगोड्याच्या मांसार रक्तान मिसळून तू घे दोयाल कोण म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानतासली जावं म्हूण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र विचारवात सर्वेस्पर मानून घेवंक. बोवाडत्या देवा आमचे बापा भाग्यो तांकवारी स्कॉलास्तिकाच्या जिवितांत मोगाचे विचित पदवी पडजळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो आनी वाखाणणेचो येवन आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी संवसारी वणावण्याक पाठ करून सर्गीच्या संतोसाच्या उतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यान मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतिकायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बरया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ते भोगतां पासत विचित मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरोंबाचे पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी हेच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवतान भोगतां सांगाती निरतोनी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गलबरांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नानवैभवान उंच सर्गेक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे आतां तांकां सोय. उंच सर्गेक तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपले कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. इतले फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिना वाचता आनी जेज कुळार गोशेतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवण बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासनाक. आमेन. आमची भक्ती देवाक मानता तसली जावपाक आनी जेजून आमकां दोनूच कायदे दिले. देवाचो मोग करात आनी पेल्याचो मोग करात आनी एक दोन कायद्यांनी आमी आमचो धर्म पाळूंक जाय. हें ताणें मागून सगलें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमच्या तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दयागळ युतां सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राज, वडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूं तिका कोडांत सांबाळ जो जियेता राजभोग चलयताय सासणांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुमियांत म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका Jesu mojan kirkol mocot mo Monshak zalyar kajivitu zetli Torito she karismo wartole Maka tosot sodun wotsonaka Torito she karismo wartole Maka tosot sodun wotsonaka Napulaglia mościa ogniach Jezu Moje cantut sobre avelia unia E Jesu je tu kashon rauta Tuje siwai goslos maka jiuna E Jesu je tu kashon rauta Tuje siwai goslos maka jiuna प्रार्थुया प्रिचे बापा तुवें आयज आमचे जितच्या कश्टां मरणाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फाव केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेचे जिवान आमकां भरलें जेचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्या भाग्यवंत इस्कॉलास्ताकाचे देखीन जेचें कोश मरोन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदूंक आमकां घोटाय दी म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपाक शेवटाक गीत घेवया F16 पेज नंबर 93 F16 Misaci petada sopli Krista shanti घरात चोया स्वर्गी कृपा आमचेर देवली देवा कारका आर्का दिवया देवा कारका आर्का दिवया स्वर्गी जेवणा भुगतान बागली दोया देवा आर्का दिवया दिन वासनेची भेटू सोपली दिन वासनेची सारूक शिक्या दिन वासनेची सारूक शिक्या